जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस रुपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिनपणी असतो का हसिता दया माया तुझी नियता देनी बोधस माता आदर कृपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गा दिवस रुपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या नोवेनाच्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयतात. डेल्शिया जिशल वास आनी कुटाम आलंगार, मिल्टन लोबो पालिमार, ग्रेगरी आनी मेरी किरेम, सुनील आनी सुनीता डिसोजा किन्निगोळी, इवा सल्डाना केम्मान, रोहन आनी ग्लोरिया डिसोजा तांच्या लग्नाच्या पहिल्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी, मार्क कॅस्लिनो निड्डोडी, जेसिका गोम्स मुंबई काजार बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, जोवेल गोम्स मुंबई पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, रेमिडिया कुटिनो आनी कुटाम किन्निगोळी, मोंती जोहा मुंबई, मोनिका डिसोजा आनी कुटाम तलपाडी, विनय आनी प्रमीणा मातायस फेलार, हारून मेंडेस मुडबिद्रे, अनिता फर्नांडीस गारडाडी, ग्लेन आनी लिडिया गारडाडी, राजी एस किन्निगोळी, नवीन आनी कुटाम कटील, रोशन आनी कुटाम कटील, प्रवीण आनी कुटाम कटील, रिशल डिमेलो बोळा, क्रिस डिसोजा आनी प्रेमा मस्कर्नस सिद्धाकट्टे, प्रीतम मेल्विन वाज सिडनी ऑस्ट्रेलिया, विजय अरान्ना मूडबेळे, जॉय सेरावो किरेम, मर्सलिन वास मेर्लाबदाव, रोजमेरी कल्याणपूर, सिरिल सेलिन डिसोजा मुकामार, कॅरल सचिन डिसोजा आत्तूर. प्रत्येक तेसां बसून मीस पेटयतात. रोस्लिन ताका बरें काम आनी बरी भलायकी मेळचे खातीर, रोडनी सिक्वेरा आनी मार्ता सिक्वेरा, प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, मोंती जोआ मुंबई, डेन्सिल डिसोजा कुंदापुरा, नवीन डिसोजा आनी कुटाम कटील, शोभा कॅस्लिन बोळा, जेसिंत आरान्ना मूडबेळे बरी भलायकी मेळचे खातीर, जॉय आरान्ना मूडबेळे, मलोना साल्डाना पवित्र घालता वडो दांताची इम्प्लांट सर्जरी बऱ्यान जावचे खातीर, घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयता. प्रदीप आनी सुनीता डिसोजा पवित्र घालता वडो, एमिल्डा रापोस मुंबई, देवदीन मॅग्दलिना सिक्वेराच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. निशा पिंटो किन्निगोळी, देवदीन जॉर्ज आनी प्रेसिला लोबोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. निशा पिंटो किन्निगोळी, देवदीन अल्फोन्सोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. एमिल्डा रापोस मुंबई. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा. आमची सकड मागणी ते सवां सोमयाच्या पांयां तळा सांजूदतात देवाच्या मजतीन समर्पण करया आनी सोमयाची कृपा आदार मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. सकड आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भवन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र थळार आमी आसा. व्हडा पातयेनीन भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. ह्या पवित्र थळार सांजूदतात देवाच्या मजतेन मागलेले मेळटले म्हणल्यार बरोवशान आमी हांगासर आसा. बरोवसो केन्नाय निराशे करिना. मागले मेळटा मोगाचे न्हू.
तर आज वडापात्यानी बवर्तान या पवित्र थळार आसतली आमच्या काल जमानाची मागणी त्या समा जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकत हांव हाण्णा सर्वेस्पराच्या आजारपणान तिचें काळीज उक्तें करता आनी आमच्या काल जमानांतली बुदुकां बेजराय सोमियाच्या पांयतळा समारंभ करता. तशेंच आज आमी आमची काल जमाना उक्ती घेवन आमची मागणी तेसवां पिडा शिडा दूख बेजाराय हें सगळें सांजूदतात देवाच्या मजतीन सोमियाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया आनी ह्या पवित्र थळार सांजूदतात देवाची मजत आमी मागया. कित्याक आयचे वांजलाच्या वासाब आमकां सांगता आमचो देव पदवेदार आमचो देव सक्तेवान आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. जर आमी बावार्थ आसा पातयेनी आसा सक्कड संते साध्य तर त्या देवाची पदवी सकत महिमा आमच्या जिवितान वाळोवन दी आमच्या जिवितान परगट जावन दी आनी त्या मारीफात आमी बळवंत जावया आनी तो आदार त्या सोमियात जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळार भुरग्यां खातीर मागता. हें वरास भुरग्यांचें वरास आमच्या मंगळूर दिएसीसीन गोवळे बापांनी अधिकृतरान परगट केलां. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां खातीर आज विशेष तरान मागतना सक्कड भुरग्यां खातीर मागया. सोमी तांकां आपडून दी आशिर्वादीत करून दी बेसावांनी बरोवन दी तांची शिका बरें शिकोवन तांकां जानवाय कुरपा लाभोवन दी आनी तांच्या खातीर सदांच आसून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तर हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो आमी पातकी अस्कत म्हणलें वळखून घेवया. आमच्या उण्यापणाची दुखदन एक घडी भर बक्षांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तो नांव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ते पासून बगेन सदांच हांव कामुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकां प्रत्येक कितें तें आसा एक घडी सोमियाच्या पांयतळा सांजूदतात देवा मारिपा समर्पण कर. ते आमच्या विशेष त्या सवां खातीर एक घडी भर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदत्त सांजूतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्लें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा आख्या प्रितमेचे तुजी पवित्र सभा वाडात वचून दी. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सामवेलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. शिलोन तो तांणी जेवन पियोन जाल्या उपरांत हान्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळी सकंती बरीत जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबराच्या सर्वेस्परा तूं तुजे साकरणीचे दळतीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचे विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार
हांव ताका ताची जीणभर सरीसपराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सरीसपरा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतलो. हन्ना माऊनपुनी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेल्लेशी दिसतली. आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ तूं पियेल्ले स्थितींत रावतली? तुजो दाका सोरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिवंक ना. हांवें म्हजें काळी सरीसपरा मुखार वमतिलें इतलेंच. तुजी साकारन एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरल्या काळजांतावन उलयतली. येलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायेलीच्या देवा कडेन मागल्लें तें तो तुका दिता. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकारनीक दाया लाबो. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलें दिसूंक ना. दुसरे दीस सकाळीं फुडें ती उठली आनी तांणी सरीसपराचो आराधन केलो. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कान आपले पतीन हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सरीसपरान तिजो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें ताका एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका सरीसपरा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे वडपकार. सर्वेस्परा मोजा तारोकात संतोषता काळीस मुझे. सर्वेस्परा मोजा तारोकात संतोषता काळीस मुझे. सर्वेस्परात संतोषता मुझे काळीस. मोज्या देवा सवय मेळटा म्हाका भोळ गठाय. म्हज्या दुस्मनाची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोषता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकात संतोषता काळीज मुझे. बळवंतांचे धोनू मोडून पडले पूण अस्कतांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतेली दिसपरतो ग्रास जोडूंक पळयता. भुकेन मरतली आनी कश्ट वाहून काडिनात. वांगडी जावन आसलेली 7 पोटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजबो ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारकात संतोषता काळीज मुझे. सर्वेस्परा म्हज्या तारकात संतोषता काळीज मुझे. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतार मानून घेया. मनशाचें उतार शें न्ही, बगार देवाचें उतार तें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका समया. जेजू आनी ताचे शिष्य कफरनाहूमांत येवन पावले. साबत येताच जेजू सिनेगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो.
कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा पर्यंत तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्या पर्यंत तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयताच ताणें बोब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जाण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशांत भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडनो व्हडल्या ताळ्यान कीळ मारीस त्या मनशांत भायर सरलो. सोमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विसारीक लागले. ही एक नवित्त शिकोन अधिकारान भरलेली देंवसारांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भवनो आनी भयण्यानो, एका विर्गजेक हांव विगार जावन गेल्लेल्या वेळार हांवें पळयलें थंयसर येताना इल्लेशें झगडें जाल्लें, वांटे पांटे जाल्ले, 2 पंगड आसले. आनी हांव गेल्या उपरांत म्हाका बी साहेबान सांगलें उतरां आजून एवढा आसा थोड्या वर्सां पयलें. आनी ह्या विर्गजेचो 500 वर्सांचो जुबलेव तुवें करूंक आसा. पूण हांवें जुबलेवाक हे जाय जाल्यार जे कितें हांगासर पंगड आसात ते सारके जायचे आनी सगळें बरें जायचें म्हणालो. आनी म्हजें मिसांव त्या सुरवेर गेल्ल्या तक्षणा राजी संदानाचें सारकें करचें आनी एका मनाची एका काळजाची ते बिरगज बांदून सांगता वावुरचें. आनी हो वावर सुरू करतना ह्या एकल्याक आपण उलयतना वा एका पंगडाक आपण उलयतना मस्तपटी म्हाका विचारलेलें आसा, तुमकां कित्याक जाय फादर? तुमकां कित्याक जायचें? आमी पळोवन कान घेता. तुमी तुमचें काम करा, तुमकां कित्याक सारकें करूंक जाय? हें पुरो कित्याक? हें सारकें जावचें न्ही. आमकां आमचे इतल्या सोडा. तुमी कितें करूंक जाता तुमच्या इतल्या रावा आनी तें करा, तुमचें काम केल्या पुरो, अशें मस्तपटी म्हणलें आसा. पूण हांवें हाठाक पडोवन म्हणल्या बरी तो वावर केल्लो आनी शेकी थोड्या म्हयन्यांनी हांव तातूंत यशस्वी जालो. ह्या दोनी पंगडांक राज्यिकन जे कितें क्रिमिनल केसीस आसल्यो त्यो कोर्टांतल्यो कान सारकें करून परत थंयसर एक नवें वातावरण आसा केल्लें. आनी ताच्या उपरांत सांगता आमी सगळ्यांनी मेळून तो जुबल्यो आचारान केल्लो. मस्तपटी बरें करूंक येताना हें तुमकां कित्याक, हें कित्याक जाय? आनी हे घडीत म्हाका उडास येता एका कुटुंबांत झगडें वांटे मांटे बाबाव मदें, भाव भयणी मदें. आनी थंयसर म्हज्या गमना काडलेल्या वेळार हेका सारकें करूंक गेल्लेल्या वेळार वा कितें उलोवन बरें करया म्हूण गेल्ल्या वेळार परत तुमी कित्याक आयल्या? तुमकां कित्याक? आमचे बाबांचे विशय, आमचे बाबयणेचे विशय आमी पळयता, आमच्या कुटुंबाचे विशय तुमकां कित्याक? असली मोगाचें न्हू. तुमकांय थोडे फावटी असलो अनुभव जाला जावंक बरो. थोडे फावटी कोणी एक झगड नासतना वा थोडे फावटी कितें मानस्ताप आसतना तो आमी मोदें गेलें जाल्यार तुमकां कित्याक? तुमी कितें मोद्याक आयलो वा तूं कित्याक मोद्या आयलो? तूं तुजें पळय, आमी आमचें पळयता. असलें म्हणलें आसा जावंक बरो. म्हाका एक बरें करूंक येताना, बरें जाय जाय म्हूण आशेताना थोडे फावटी असलीं उलोवन असलीं चिन्नां आमकां आयकूंक मेळटात. मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजूचें मिसांव कितें आसलें? बरें करचें मिसांव. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्या 18 जेजून स्पश्ट केलें, दनसतल्यांक सौकासाय, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, पिडेस्तांक भलायकी, कश्टांत आसल्यांक सोडुका, विविध तरेच्या अडचणींत आसल्यांक सोडुका. हे म्हजें मिसांव म्हणून जेजून स्पश्ट केलें. आनी हें मिसांव करन मुखार वयताना हाच्या वांजेलान आमी पळयलें देंवसार लागुल्लो तो व्यक्ती जेजू मुखार रावून जेजूक म्हणलें सवाल, नजरेच्या जेजू तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? तूं आमचे खबरेक. आतां हांगासर सुरविल्लें वाक्य म्हणटा देंवसार लागलो एक मनीस आसलो, एक. आतां हांगासर तो मनीस उलयतना तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आतां म्हज्या खबरेक कित्याक आयला म्हण येतलें आमचे म्हळ्यार एकत्र नातलो तो एकलो व्यक्ती जावंक बरो. एकल्या थंय मस्त वायट शक्ती वा देंवसार आसले आनी ते म्हणटात आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय की कितें? तूं कोण म्हूण आमी जाणा. मोगाचें न्हू. पूण जेजू बरें करूंक आयिल्लो त्या उतरांक गण्य दिना आनी तो बरें करीत गेलो. मोगाचें न्हू.
ह्या विशयाचेर नियाळ करतना पोरण्या सोल्ल्यात निर्गमन पुस्तकांत मोइसे आमी पळयता फाराव्याच्या आस्थानांत वाडुल्लो आनी एक दीस तरणाटो जाल्लो मोइसे आस्थानाक भोवंक वेतना एका इजिप्तकारामध्ये आणि हेब्रेवकारामध्ये झगडे जावन आसले आणि तो काल घेता इजिप्तकारा जीव येशे मारता रेवेन पूर्ण सोडता आणि त्या मारी बात आपणाच्या कुळी असो हेब्रेवकार ताका बचावी करता पूण आनी एक दीस भायर येतना दोग हेब्रेवकार झगडे करनासले आणि तो बोल तांच्या मोदेव येता आसतना ताणें शांती समाधान हाडून गेलो जावं पुरो येताना तक्षण ताणें कितें म्हळें तुका कित्याक तूं कित्या मोदें आयलय आमकांय लागाड काडूंक आयलाय आमकांय नाच करूंक आयलाय तेंत मोइसेक आयकूंक मेळ्ळें मोगाचें न्हू आणि त्या देखून मोइसेन थंय जावन फळां पळगे जाय पडलें कित्याक आपणे जीव येशे मारली खबर विस्तारल्या म्हणलें ताच्या गमनाक आयलें पूण मोगाल भवन आनी भयणीनो आमकांय आमच्या जिवितांत असलो अनुभव जाताना बरें करचें आमी रावयनाय बरें करन आमी मुंदरसून वचपाचें पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घालतना सुरवेर आदाव आनी येवेक देवान रचलें भुमी वैकुठांत दवरलें आतां देवान आदावंक वा येवेक सांगलें ह्या एका रुखाचें फळ खावन जो उरलें पुरक कितेंय करयेत आतां आदावान आनी येवेन तें केलें आनी पाताक तांणी आदारलें आनी पाताक केलां आपूण विणगी आसा म्हण तांकां बगलें पूण देवान ताजे इतलें रावी येतालें म्हाका आविदेय जाली नाच जावन वचोन दी पूण देव मोदें येता आनी विचारता आदाव खंय आय आनी ताणें सांगलें पूण देव तितल्यार सोडना देवाचें योजन बरें करचें आनी तारे करून देव जावं पुरो तांणी पाता केला तारे करून वायट केलां पूण देवाचें योजन सोडवणेचें बरें करचें आनी तारे करून तांकां बरें करचें योजन देव रुपीत करता फुडें आमी पळयता कायन आनी आबेलाक जीव मारलेल्या वेळार परत जेजू येता वायट घडिल्ल्या वेळार देव येता आनी सांगता तुजो भाव आबेल कितें आसा काय ना तुवें कितें केलें आनी परत थंयसर वायट केल्ल्या वेळार अन्याय जाल्ल्या वेळार देव परत मोदें येता आनी ताजे उपरांत आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत विविध गणितां सन्निवेशां आमी पळयलीं जाल्यार वायट घडोवन आसतना वांगड्या वाट्यार आसतना देवान तिदूंचें सारकें करूंक सारकें हाडूंक बरें करूंक दावीद रायन पाता केल्ल्या वेळार परत देव थंयसर प्रवाद्या मारी पात आपणाच्या पाताक ताका दाखोवन दिता वायट ताणें आपणाच्या मुखार केलां म्हणलें दाखोवन परत ताका सारकें हाडूंक प्रयत्न करचें त्या देखून मोगाचें न्हू देव निमाणे ताच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसाराक धाडटा मनशाकुळाच्या बाचावे खातीर नासा खातीर न्ही सोडवणे खातीर आनी जेजू की ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार तसलींच साबार सवालां आयच्या वांजेलान मात न्ही शास्त्री फारिजे वता हांव न्हू जायतीं सवालां ताका आयकूंक म्हणलें खंयच्या अधिकारान तो उलयताय कोणें तुका धाडलां खंय धांवन आयलोय कित्या खातीर आयलो असलीं जायतीं सवालां जेजूक अडकळी मेळ्ळ्यो मोगाच्यान पर आमी आयतारा धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकल्लें जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या घडिता दिसा आनी आमकां कितें सांगलें पवित्र स्नान घेतलो जेजू बरें करीत मुखार गेलो कित्याक ताचें मिसांव बरें करचें आनी तो बरें केलो कोणीय कितेंय उलोवं दी कोणीय कितें सांगूं दी आपणाचें मिसांव बरें करचें आनी तो मुखार गेलो मोगाचें त्या देखून आज ह्या देवाच्या उतरासून याल करतना आमच्याय जिविताचेर आमी नदर घालतना आमकांय पवित्र स्नान मेळ्ळां आमकां एक सोबीत जिवीत मेळ्ळां मोगाचें न्हू ह्या जिविताच्या पयल्या वेळार आमी बरें करूंक आसा एकामेकाक आमी बरें करूंक आसा आनी देवान विचारलें तें सवाल कांयनाक तुजो भाव आबेल खंय आसा आज देव म्हाकाय तुकाय विचारता मोगाचें न्हू तुजो भाव खंय आसा तुजी बहीण खंय आसा तशें म्हळ्यार म्हाका म्हजी मात्र जबाबदारी न्ही म्हज्या भावाची म्हज्या भयणीची म्हज्या पेल्याची जबाबदारी आसा आनी एकामेका खातीर एकामेकाच्या बरेपणा खातीर आमी वावर करूंक आसा कितल्योय अडकळी कोणीय कितें म्हळें जाल्यार आमी बरें करूंक आसा कित्याक बरें करचें मिसांव घेवन आमी ह्या संवसाराक आयल्या आनी आमी बरें करनंत मुखार वचूंक आसा मोगाचें न्हू तर आयच्या ह्या वाचपासून नियाळ करतना बरें करी जाय जाल्यार पयलें म्हजी पातयेंनी हांवें पातयेवच्या म्हज्या देवाचेर आसूंक जाय ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना त्या देखून आयच्या वांजेलांत तो देव सार लागलो व्यक्ती समेत म्हणटा तूं देवाचो पवित्र जन आनी लोक विस्मीत पावन म्हणा लागलो आका खंय तावन ही पदवी आयकली अधिकारान भरलेली हाची शिकोवन देव सरां पर्यंत तो फरमायता आनी ताच्या फर्मान ते मानता जेजू ती पदवी ती अधिकार आसलो आनी तो अधिकारान उलयतलो अधिकारान बरें करतलो मोगाचें न्हू त्या देखून आमकांय पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारी बात तित पदवी तसो अधिकार आमकांय लाभला मोगाचें न्हू त्या देखून पयलें आमी आमच्या समियाचेर पातयेनी ताची कृपा ताचें बळ आमकां पुरो तो आसा जाल्यार आमी बळवंत मोगाचें न्हू त्या देखून आमचो भावार्थ त्या समियाचेर आमी वचोंक जाय आमी पातयेनी हेजे पयल्या वाचपांनी आमी पळयवया अन्ना प्रवादीन
देवाच्या त्या मंदिरांत आसली, देवाचे तिका अखंड पातयेनी आसली, देवाक तिने बसोवनी गेली. जर तर म्हाका एका भुरग्याचें देणें दिताय, त्या भुरग्याक हांव तुका समर्पण करता आनी ताज्या माथ्याक वाकोर लागो लायचो ना, तो तुवें दिल्लो तुका समर्पण करता. पातयेनीन मागल्लें आनी त्या भावार्थान मागल्लें तिका मेळ्ळें मोगाचें. त्या देखून तसलो भावार्थ पातयेनी तिका देवा थंय आसलो. त्या देखून पयल्यान पयलें आमचोय भावार्थ आमचीय पातयेनी आमच्या देवा थंय अखंड आसूंक जाय मोगाचें. हें गरजेचें. अखंड पातयेनी भावार्थ आसा जाल्यार आमचें जिवीत सार्थक मोगाचें. दुसरें, आमी एक सोरेनी आमी आमच्या इतल्याक न्ही, आमचे थंय देव आसा, इम्मानुएल आसा, आमचे थंय सोमी आसा, ताची सकत करपा आसा. त्या देखून आज आमी कितेंय करचें जाल्यार ताच्या नांवान ताच्या पदवेन आमी करचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमकांत आमच्या विशयांत एक पातयेनी आसा जे आमचेर. हांव एकलो न्ही, म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा, म्हजे थंय ती देवाची सकत पदवी आसा. हांव कितेंय करूंक शकता म्हणलो ती पातयेनी भावार्थ म्हाका म्हजेरी आसूंक जाय मोगाचें न्हू. मस्तवडी आमच्याच विशयांत आमी खेळ चेंचें, आमकांत सकयल घालचें, आमकांत नाश करूंक आमी पळोवचें. हांव कितें, हांव कोण, हांव कित्याक, म्हजे थंय कितें आसा ना. म्हजे थंय सोमयाची सकत आसा, पदवी आसा, ताणें त्या लायिल्लो, ताणें मागलो म्हणलें, हें चिंताप आमचें थंय आसूंक जाय मोगाचें न्हू. हें दुसरें. आनी तिसरें, आमचें मिसांव मोगाचें न्हू बरें करचें. आमी बरें करनंत वसोंक आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून मस्तवडी आमी म्हणचें, म्हाका कित्याक पडोवन गेला, हांवें कित्याक मोदें वसा जाय जाल्यार ती पळोवन दीत, जाय जाल्यार ती सारकी करून दी. ना, तुजो भाव खंय आसा, आमकां जेजून देवान काही नाक विचारलें, आज आमकांय विचारता. त्या देखून म्हाकाय म्हज्या भावाची भयणीची जबाबदारी आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी एकामेकाक बरें करूंक आसा, एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोवंक आसा, एकामेकाच्या समस्यांक आमी स्पंदन करूंक आसा, एकामेकाक बरेंपण जोड दिवंक आमी वावर करूंक आसा मोगाचें न्हू. कोणीय कितें म्हणलें जाल्यार आमचें मिसांव थंय म्हणलें आमी समजूंक जाय. तिसरें आनी चवथें मोगाचें न्हू, आमकां कोणेंय बरें करतना एकल्याचो उद्देश बरो करचो जाल्यार आमी ताचे पांय ओडूंक नाश करूंक पळयता. तुका कित्याक पडोवन गेला ती पळयतलीं अशें आमी तांच्या विशयान खोडी करचें, तांकां सकयल घालूंक पळोवचें, तांकां नाश करूंक पळोवचें नाका मोगाचें. बरें करतल्यांक आमी सांगात दिवचें, बरें करतल्यांचे हात आनी पांय आमी बळोवन करीचें आमच्या आजारपणादारी. आनी त्या मरीपा तांकां बरें करूंक आनीकी चड उमेद, आनीकी चड प्रोत्साह, आनीकी चड बळ मेळच्या बरी आमी प्रयत्न करीचे मोगाचें. हें आमचें. ताचे बदलाक तूं कित्याक, तूं कित्याक आयलाय, आमी तांच्या विशयांत नेगेटीव उलोवन, नकारात्मक उलोवन तांकां सकयल व्हरून घाल, तांकां नाश करचें न्ही. बदलाक बरें करतल्यांक प्रोत्साह दी जाय, बरें करतल्यांक सांगात दी जाय आनी तांच्या सांगाता मेळोवन आमी वावर करीत जाय मोगाचें. सगळ्यांनी आमी म्हळ्यार म्हाका कित्याक पडोवन गेला, म्हाका कित्याक जाय म्हळें जाल्यार आयच्या समाजाचें व्हडलें पाताक तें मोगाचें न्हू. अन्याय करचें, वायट करचें एका दोगांनी वा थोड्यांनी मेजूंक जाता, पूण उरलो 97, 98% मौन सांबाळलें तें व्हडलें पाताक. त्या देखून आमकांय सामाजीक जबाबदारी आसा, आत्मीक जबाबदारी आसा, सकट जबाबदारी आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी असलें गणितां कितें करतना आमी ताळो उठोवंक आसा, बरें करतल्या सांगाता आमी मेळोवंक आसा आनी बरें करूंक आमी कमर बांदूंक आसा मोगाचें न्हू. हें आमचें मिसांव. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करतना देवान आमकां दिल्ल्या त्या विशेष कृपे देण्या खातीर, सक्ते खातीर देवाक आज आमी अर्घां दितना आमकां ताणें रचलां जाल्यार बरें करूं. तर आमी जेजू बरें करून मुखार गेलो, तर आमी आमच्या दिसपत्या जिवितांत बरें करूंक, बरें करून मुखार वचूंक, बरें करतल्यांक प्रोत्साह दिवंक आनी त्या मारीपा जें कितें सोमयान सुडका दिवचें मिसांव केलें, विविध बांदपासांतलें सुडका दिवचें मिसांव केलें, त्या मारीपात आमच्याय भावा भयणीक विविध कश्टांत हांवन, विविध पिडे शिडेत हांवन, विविध समस्येत हांवन, विविध तरांच्या बेजाराय दुखी खंतीत हांवन आमी सुडका तांकां दिवंक, तांचे सांगात रावूंक, तांचे सांगात तांचे खातीर वावरूंक असलें उदार मन, बरें मन तसो सोमी आमचे थंय रोसूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आमीन. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देने मका सोसारिया पैना जाऊये करे बलिदान पाती जिने मुझे नैना भेटो कशे पा
काळी बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्यासारखे. म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या आदावास सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्परा बघेवन धर्मदत्ता सांजूदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी आपले रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासया. वर अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची गुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदत्ताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या सदाळ बारा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र वारसो सर्वेस्पर तू. सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरघन पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. बाबार्थ सुगून परगचया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मोन्ना सोनी मना जॉन मनस आमी भक्तीबनी उडास करता आनी वो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदोतां सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोमयान बापाक उलो मारूंक बापा लागीं मागोवंक आमकां शिकयलां अपूर्बायचे मागणे ताणें आमकां दिलां तर बापाची भुरगीं म्हळ्यार वळखून भुरग्या सारक्या पातेनीन सांगत आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिड्यांतलें आनी स तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय कित्यार स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोमयाची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती सर पदवेदार अधिकारान बरलोलो ताच्या नांवान मागलेलें मेलता म्हूण बसयलेलो आनी दितलो वस्त सोमी तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक आज आपयलां आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये मुझ्या काळजान जेजू सर्वोंदारा ये मुझ्या काळजान तानी भिडा थंयसर जेजू सर्वोंदारा
ये मोजा काळजात ये मोजा काळजात जेजू सर्वंदारा ये मोजा काळजात आणि भिडा थैसर जेजू सर्वंदारा सोम्या मुझ्या मोगा तुझो हांव मोगता तुका संवसालेता लेता तुका घेवला ये तू काळजान मोजा ये मोजा काळजान ये मोजा काळजान जेजू सर्वंदारा ये मोजा काळजात आणि भिडात जेजू सर्वंदारा प्रार्थुया भोवमोगाळ बापा बघेवन जोता देवाच्या सैतेवन मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा व संस्कार आम्ही संभ्रमला तांदून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भाशेन मारा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें समिस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता हर एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरांतान कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स ताजे उपरांत 10:30 वरार मीस 9 आराधन आनी 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कोणायकी कितें दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणे दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तेतून तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा त्या लेखा जेवणाक आदार दिया सरभक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली आनी विशेश तरान आमी ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतले हांगासर ह्या मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्स आसात कोणायकी BP शुगर पळोवंक आसा जाल्यार मिसा ह्या आराधना वेळार वा मागीर जाल्यार ती आसात कोणाक पळयवेत तशेंच आश्रयाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबेद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डॉक्टरां नर्स आसात ते देखून होमिओपॅथीक मेडिसीन मेळटा तसोय फायदो जोडूंक उलो दिता हर एका मंगळारा हांगासर हे मिटिंगां सकाळीं 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत चलतात आश्रयाच्या क्लासरुमांत जी कोणी आमाल पियोन्याक वळख जाल्ले आसा जाल्यार ह्या पिडेतान सुडका जोडूंक आशेता जाल्यार निरंतर ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या मारिपात बरेपण आनी प्रोत्साह लाभता असोय फायदो जोडूंक हांव उलो दितां ह्या पुंतळाची कॅलेंडरां ह्या नव्या वर्साची कॅलेंडरां कोणी व्हरूनान कोणाक मेळोनान जाल्यार ऑफिसांत आसात दायकन वचून खाण घेवन व्हरून वचून की तुमचे लागीं उपकार मागता तशेंच ह्या पवित्र तळाचे पत्र यात्रेक ह्यो मॅगझिनीत आसा कॉफी आसात कोणाक व्हरूंक जाय वरा वळखीच्यांक दिवंक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या पुंतळाचे खबरो ह्या पत्रांत आसात हाचो फायदो जोडूंक उलो दिता आतां नांवां वाच जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता तांणी मुखार येवन मानाचे वाद घेवंक उलो दिता मिल्टन लोबो पालिमार आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केला देवदीन मागदलेन सिक्वेरा हिच्या उगडासाक निशा पिंटो किन्नेगोळी आयचे दिसाचे हॉर्न दिला शेल्डन डिसोजा आनी डॅप्नी डिसोजा सुरत घाल तांचें लग्न थोड्या दिसा आदी जालां तशेंच आमचो भाव ते परगांवाक वेता कामाक खातीर त्या देखून तांच्या लेखारी नॉन व्हेज जेवण पूण तांच्या लेखार नॉन व्हेज जेवण मुखल्या म्हयन्यांत आमी दिता पूण आज तांणी मानाची वाद घेवंक हांव उलो दिता विन्सी पोटाडो मुल्की प्रिया शराल डिसोजा किरेम ट्रिजा के उपाध्याय वसाई मुंबय
रॉबर्ट नोराना मीरा रोड मुंबई, विन्सेंट नोराना मीरा रोड मुंबई, कार्मिन गोम्स मुंबई, एंसल अनिनी आल्बोरिमार, शमा शेट्टी संकलकरिया, नवीन डिसोजा कटील, थॉमस मदायस निडोडी, मर्सलिन वास निर्बार्गा हांगा सरासरल्या सकड्यांनी मुखार मानाची वाद घेवची. सकड्यांनी बिगल्या सांजूक दोता देवाच्या मनाक नव्यान आमी सोलोन वरया. पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनातीक पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनातीक पात्र सांजता देवा आमचे पासत विनातीक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागण्या ऐकता बगीन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जीवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसत विनंती करता. सांजू दुता देवानी सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया. सुमिया जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोवडबा तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका आणि धर्मदत्त जो दिता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागारी आम्ही उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देवा बापा निरंतर होगळाप लपता आणि समेश मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तू आता करोस आमचे मध्ये आसाय म्हणून आम्ही सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देई देवा सोनी पेलेसो खरो मोग वाडय. आता आम्ही बघेन जुता देवाच्या विनवणी तुझे मारी पादुबाच्यो गरजो आणि अत्रे तुझ्या दैविक उशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरो असता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमची पातेने आम्ही तुझे देईन दवरता. तुका जाव महिमा मान आणि वगळा सदा सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक मागणे या संसारी जसो सैरो आणि धर्मदच जाऊन असलेल्या बघेन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोगतून जाणं जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक साचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोन शेता पातेनीन आयला. समेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू. ह्या घडये हांगासर दिल्ली त्या सवा आमी वाचून सांगतना तुमच्या खालच्या मनान कितें त्या सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. ही सकड त्या सवा मागणी तुमी उबारण्यान मागा मोगाचे न्हू. 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक मेळच्या खातीर दोगांक भुरग्याचें तेणें फावो जावच्या खातीर एकल्याचें मायग्रेन हायपर थायरॉयड कोलेस्ट्रॉल गुण जावच्या खातीर त्या गाणी दिल्ले पयशे बेगीन फाटी मेळच्या खातीर एकल्याचें लंग्स इन्फेक्शन निवारूंक एकल्याचें ऑक्सिजन लेवल चड जावं 6 जाणांक जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 4 बिझनेसान जैत लाभच्या खातीर तेगांक मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी गुण जावच्या खातीर 6 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जिवनची करपा मेळच्या खातीर एकल्याचें युरीन इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर एकल्याचें किडनी स्टोन नापायस जावच्या खातीर 4 हातापांयाच्या गांठी दूख गुण जावच्या खातीर एकल्याक 8 वर्सांचो चरको आनी 11 वर्सांचे चेडवाचे पिड्स पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याचें बेंबिरान पयस जावच्या खातीर दोगांक एग्जामान शिकोवन बरे मार्क्स काडून पास जावच्या खातीर एकल्याच्या घर जागो बऱ्या आम्हाला विकून वयच्या खातीर
एकल्याक भायर पडले भांगार मेळच्या खातीर दोगांचे दुश्ट सक्ते जावन राखून व्हरच्या खातीर तेगांचे कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर आनी 30 आनी 4 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या समा खातीर मागोवन सांगला म्हाका न्हू. तशेंच बऱ्या एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळच्या खातीर नील म्हणल्यार चरक्या भुरग्यान मोबायलांतल्यान पयस सरोंक आनी आवय बापाय खाल जावन जिवचे करपा मेळच्या खातीर जुलियाना पिंटोच्या बऱ्या भलायके बसोत युरोपाक वेची व्हिसा प्रोसेस बऱ्या अंतरान जावच्या खातीर एकल्याची घरच्या ऑनराक मतीक समाधान आनी आमचे कडेन बऱ्यान रावंक एकल्यान मागोवंक सांगला. एकल्याक घर बेगीनच बांदूंक करपा मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. एकल्याच्या आवय दुयेमतीक समाधान आनी बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगला. तशेंच कालच्या दिसा एकलो भाव आयिल्लो ताका बायपास सर्जरी जाल्या परत ह्या हप्त्यांत टेस्ट आसा सगळें नॉर्मल जावच्या खातीर मागोवन सांगला. तशेंच ताचो पूत युकेंत आसा ताचें काम ना एक बरें काम मेळो आनी आसले सगळे समस्या इत्याद जावच्या खातीर मागोवन सांगला. ह्या भावा खातीर आमी विशेश तरान मागया आनी एक कुटुंबाक आसले समस्या सगळे इत्यार्थ जावच्या ह्या सगळ्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांचे बिझनेस बऱ्यान वेच्या खातीर ह्या कुटुंबांतल्या चलये भुरग्याक बरी भलायकी संपूर्ण तरान सुडका सकड बांदपा सदां मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. दोगां धर्मीक भयण्यांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगला. एका धर्मीक भयणीने तांच्या कॉमेंटांत दोऱ्याचे समस्ये कोर्ट केस आसा ते सगळे इत्यार्थ जावन समाधान येवच्या खातीर मागोवन सांगला. आमच्या बिरगजीची आमची बहीण सेलीन आस्पत्रेंत आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एक भयण लॉना ती आस्पत्रेंत आसा तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर. आमच्या इस्कॉलाची टिचर निशा तिका ऑपरेशन जालें घरा येयल्या गूण जावच्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर. स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां बरी भलायकी मेळच्या खातीर. ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा बरी भलायकी तांचे देवशास्त्राची शिका बरेंगन करूंक. आलन लसरादो आनी एलिटा डी सिल्वा तांकां एका भुरग्याचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर. देवदीन मतायस सराव विल्सन सराव विलफ्रेड सराव मार्क रोड्रिगज तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर. विना रोड्रिगज ताका बरी भलायकी आनी एक बरें काम मेळच्या खातीर दुबायंत घर काम मेळच्या खातीर. जेसिंता म्हणल्या भयणीक एक गोल्डन विजा मेळच्या खातीर. जोनाथन म्हणल्या एका बाबाक 33 वर्सां राय एक दुबायंत एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर. विल्सन म्हणल्या बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर. एका कडेन लिफ्ट घालूंक आसा लिफ्टाक परमिशन संबंदीत जाल्ल्या दफ्तरान मेळच्या खातीर. एका कुटुंबाक घरावेच्या रस्त्याक संबंदीत जाल्ल्यांनी जागो सोडून दिवच्याक त्या कुटुंबाक मतीक उजवाड मेळच्या आनी थंयसर आसले सकल समस्या इत्यार्थ जावच्या खातीर. एका चलये भुरग्याक कंप्लीट हिलींग सक्कड पिडेत तावन आनी ताच्या एग्जामांनी ताणें बरें करूं आनी एका भयणीक ताच्या सक्कड पिडेत तावन हिलींग मेळच्या खातीर आनी एका भयणीक ताच्या पांयाक स्वेलिंग आसा तें गूण जावच्या खातीर. विक्रम आनी पवित्रा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर. नताशा ताका एक दुबायन बरें काम मेळच्या खातीर. रोस्लीन म्हणल्यार आमचे भयण काम आसलें ताचें काम गेलां परत दुबायन ताका बरें काम मेळों ताची भलायकी बरी जावच्या खातीर ती ताच्या आवय खातीर मागोवन सांगला. एकल्याचे कोल्ड एलर्जीक नर्व पेन आनी जॉयंट पेन गूण जावच्या खातीर. एका भुरग्यान बरें शिकोवंक उडासाची सकत जाणवाय समजोनी बरो भुरगो जावन वाडोवंक करपा मेळच्या खातीर. युकेंत आसचें एक ल्हान भुरगें ताका एलर्जी आसा संपूर्ण गूण जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर. आशा शेल्विया दुबाय आसा ताका भलायकी आनी एक बरें काम मेळचे खातीर. वेरोनिका म्हणल्या भयणीक फ्रॅक्चर जालो तिचो पांय सरको जावन पयलींच्या चलची करपा मेळच्या खातीर. एकल्याक फ्रॅक्चर जालो हात सरको जावच्या खातीर. एकल्याचे मोबायल एडिक्शन जावन ताका सुटका मेळच्या खातीर. 10वे क्लासी शिकच्या भुरग्याक बरें शिकोवन शिकले मतीन उरोवंक ऑपरेशन बरें कशें करपा. सेकंड PUC शिकचो एकलो भुरगो क्रिस्तांवचो भुरगो कॉलेजीक वचोंक मोनना शिकोवंक मोनना ताणें कॉलेजीक वचोंक बरें शिकोवंक ताका करपा मेळच्या खातीर. एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंगा तावन सुटका मेळच्या खातीर आनी एकल्याचे माथ्याचे जरचे केस ते रावच्या खातीर आनी त्या मारिफात भलायकी मेळच्या खातीर. ह्या सकड त्या सवां खातीर आनी आमच्या काल जमान्यांतली त्या सवां ह्या घडी आमी उबान दिवया आनी सांजूद ता देवाच्या मजतीन मागलें मेळटा खंडीत मेळटा म्हणल्यार त्या पातयेनी भावार्थान आतां आमचे हात वयर करून आमी म्हणया. अरदान तुका सुमियान जेस अरदान तुका अरदान तुका सुमियान जेस वंदन तुका सुमियान जेस महिमा तुका सुमियान जेस स्तुती तुका सुमियान जेस होगळाप तुका सुमियान जेस प्रणिपा तुका सुमियान जेस जय जय तुका सुमियान जेस. हालेलुया 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 मंगळा जेस
त्या पवित्र तळागी बावंड आयल्यात संजूदता देवाची मजत मागून आयल्यात संजूदता देव मारी बादी तांची मागणी ते सवा या घडये तुझ्या पायां तळ समर्पण करता तुझी कृपा वाळून दी तुझी मजत वाळून दी भलायकी बरेपणाचे जिवितान लाभून दी म्हणून या घडये विशेष तरान मागता हरी एका बावणाक आपड तांणी आश्चर्य बरेपण तांच्या काल जमानान कितें ते सवा घेवन तुझ्या पायां तळ समर्पण केल्या सकट बरेपण लाभय तुझे पदवी महिमा या घडी हांगासर परगट जावन दी आनी तांच्या जिवितान तुझ्या धराळ आशीर्वाद वाळून दी म्हणून सोमिया तुझ्याकडे सांजूद होतात देवाच्या मारिबा मागता सोमिया ब्लेस देम लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस मे माइटी हीलिंग स्टेप प्ले मे योर ब्लेसिंग्स फ्लो इनटू देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 जीसस 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 ब्लेस ब्लेस जीसस ब्लेस जीसस ब्लेस जीसस हालेलुया 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 सकड आमी दिवी घालया म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावात दंडोळंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवसडींचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पसी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भर दोळे धांपिया हे पवित्र थळार जायतें बरेंपण वालता आशिर्वाद वालतात बरेंपण आमकां मेळटा मोगाचें न्हू एक घडी भर आमच्या काळजा मनंत हांव देवान केल्ल्या सकट बरेंपणा खातीर आमी ताका अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आटोवया मोगाचें न्हू दोगांचें खाजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक कॅनडा वेचें PR हातान मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिता 6 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांचें ड्रायव्हिंग टेस्ट पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें पैन वेळार आनी बऱ्यान राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एकल्यान मागलो उपकार फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एका जोड्यान तांच्या जिवितान भुरग्याच्या देण्या खातीर तांचे यो जन्मांडवळ आसली आनी तें सगळें सारकें जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या सकट भावंडां सांगता मेळया देवान तांच्या आनी आमच्या जिवितान केल्लें सगळें बरेंपण वळखून धन्या देवाक ह्या घडये आत वयर कर आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवाकांक आनी प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्या सकट नर्सांक दाक्तेरांक तूं पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातक्यांतली निवार आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा तुज्या मुन्यारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बाबाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान तूं जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत कावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांची जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया दयाळ बापा भोवते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें बळ भुरग्याचे देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा आयच्या दिसा ह्या पवित्र तळार सक्कड भुरग्यां खातीर मागता आसतना सक्कड भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या पिरगजेंतल्या वाड्यांतल्या शेजारच्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळार समर्पण करता
हरी एका भुरग्यांचे तुजी काकुतीची नदर घाल तांकां बोळ भलायकी मतीक समाधान संतोष तांचे शिका बरें शिकोवंक उजवाड शिकले मतीन वरचे करपा आनी एक बरीं भुरगीं जावन वाडो तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकड आवय बापायनी भुरगीं देवाचें देणें म्हणलें समजून तांच्या तबेन देवान दिल्ल्या त्या भुरग्यांची मोगान जतन करूं त्या भुरग्यांच्या बऱ्या जिविता खातीर फुडारा खातीर वावर करूं तांकां उदार मन दी म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या मोरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी काबुलीचे माये नामण आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी उलो मारता आमी बदे सेवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सुनामी रुदान करता थंय आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर पडटी आनी आबदेशा उपरांत तुजे विशें सदैव बोल जेसू आमकां दाखय ए दाळे मगळे दुलबी अहंकारी मोरये भगवंती देवाचे मायमस्तो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवच्या खातीर पिडेस्तां बसत मागणे आमकां कितेंय पिडा आसा कितेंय बेजाराय आसा दूख आसा खालसान कितेंय गाय आसा जाल्यार इन्नर हिलींग सगळें संपून गूण जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान त्रिएक देवाक उलो मारतना त्रिएक देवाक महिमा आमी दिताना त्रिएक देवाची मजत करपा आमच्या जिवितान आमच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया सगळां आमचो उजवात आमच्या तकलेचे दवरया दोळे आमी धांपिया मोगाच्यान ह्या घडी विशेष तुमकां कांय पिडा ना जाल्यार तुमी कोणा खातीर मागोंक आशेतात पिडेस्तां खातीर तांचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागा मोगाच्यान महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजू क्रिस्ता आमकां सोडूंक सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमच्या अस्कद मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकडीच्या पिडेनी गोश्टोंच्या तुज्या साकरांनी साकानीचे दाल दीश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशेनींतली गूण जावं तांणी बेगीन भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर सुमयाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया बावार्थांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कोश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून आनी मानाभेद पयस करूं एकामेका काळजांतान बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गान दिवन दी जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना सर्वेस्प देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकार तुमचेर फांगो तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसोने प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्रात्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरले तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवय सदां आसो मोगाचे न्हू दिंबेर रावया एक घडी बरो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया मुगलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता करसूनचो पवित्र वेळ आशिर्वादांचो वेळ जावन आसा ते देखून ह्या वेळार विशेष तरान सुमयाची सकत कृपा आमी मागून घेवया नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नमस्कार महिमा सर्पवेदारा नमस्कार महिमा सर्पवेदारा
सोमिया दिन वाजता तुका दनिया वाकंताव तुका रस्तारा उल्हासताव कृपे सागोरा नावार्ताव तुका सोमिया दिन वाजताव तुका दनिया वाकंताव तुका रस्तारा उल्हासताव कृपे सागोरा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजुदायाळा वर्णितां आत्म्या बोलवंता गाजयतां महिमात्रिंदादा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजुदायाळा वर्णितां आत्म्या बोलवंता गाजयतां महिमात्रिंदादा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा नामान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नामान तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता वंदन तुका पवित्रात्म्या स्तुती तुका त्रिएक देवा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा नमस्कार महिमा सर्ववेदारा 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 हालेलुया 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 मंगळा जेजू या बहुपवित्र सक्रमेंतांत बरोसो या उंड्या रूपार हजर आसाय जिवीत असो उंडो तूं तुझ्या हजरपण आमी वळखून घेता तुका आमी आराधन करता नमन करता स्तुती करता तूं सर पदवेदार महिमान वैभवान भरलेलो तूं आमचो देव जिवो देव म्हळ्यार आमी वळखून घेता तुज्या पांयां तळ आमी सर पडटा सर मान महिमा तुका आमी दिता मोगळा जेजू आमचे संगत राव या आराधना वेळा आमचे संगत राव तुज्या बेसांवांनी बरो तुज्या गुरपेन बरो तुजी पदवी आमच्या जिवितान वाळय तुजो मोग साकोंक दे तुजो दैवीक अनुभव तुजो दैवीक स्पर्श आमकां दी सोमिया तुजे कडेन परत हांव सोमिया आमचे संगत राव सोमिया आमचे संगत राव सोमिया प्रत्येक जण या सकट भाव भयणी या माध्यमा मारिपात विविध जाग्यातान गाव्यातान या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडाक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता हर एकले तुजी सकत करपा पदवी महिमा वाळोवन दी बरेपणाचे जिवितान अनुभव करून तूं दी सोमिया या सक्रमेंतांतून ती करपा सकत वाळोवन दी म्हण सोमिया तुजे कडेन परतून मागता सोमिया सर मान महिमा होगळा स्तुती आराधन तुका सदांच व्हावो आमेन
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें त्या देवसा लागल्या व्यक्तीन म्हणलें तो शब्द तूं देवाचो पवित्र जन तूं देवाचो पवित्र जन एक देवसार समेत जेजूक वळखूंक शकलो तूं देवाचो पवित्र जन म्हणून मगच्या भवन आणि बहिणीनो तोच देवाचो पवित्र जन सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा जो हांव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपोवन दिलो ह्या पवित्र जनाक देवाच्या पवित्र जनाक ह्या संवसाराक ओपोवन दिल्लो जर्ती करूंक नीत करूंक शिक्षा दिवंक न्हय बदलाक बाचावी सुडका दिवच्याक सोडवून दिवच्याक मगच्यान त्या देखून ह्या सोमयात संपूर्ण सुडका सोडवून आसा संपूर्ण बरेपण ह्या सोमयात आसा हे आमी एकल्यानी अनुभव करूंक जाय आनी हे अनुभव करी जाय जाल्यार ह्या सोमयाचेर अखंड पातयेनी अखंड भावार्थ अखंड बरोवसो आमी दवरूंक जाय मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून जेजू जो हांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 म्हणटा हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस जिविताचो उंडो सर्गींत हांव देंवलोलो देवाचो पवित्र जन सर्गींत हांव देंवलोलो हो जिवीत दिवचो उंडो मनशा कुळाक जिवीत दिवच्याक आनी जिवीत संपूर्ण तरान दिवच्या कुर्साचेर आपणाक खाली केल्लो आपणाचें रगत आमचे खातीर वारयल्लो आमचे ताचें मांस आमचे खातीर बेसांग केल्लो आज त्याच उंड्या रुपार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा तसो जिवीताचो उंडो आमचे मुखार आसा ताणें म्हणलें उतरां जो हांव वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 हांव आयलां जिवीत दिव बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक इल्लेशें न्हय बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आयलां त्या देखून मोगाचें न्हू सोमयान दिवचें जिवीत तें बरोवन ओमतोच्या मापान तें वर्तें जिवीत जावन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून जो हांव सवांजेल अध्याय 4 1 जावन आमी वाचतना जेजू आनी समारिया घराच्या त्या स्त्रिये मदें जाल्लें तें संभाशण आनी वाक्य 10 जेजू म्हणटा त्या समारियाच्या स्त्रियेक तुजे कडेन उलयता तो कोण म्हूण तूं जाणा आसली जाल्यार तूं ताजे लागीं पियोंक उदक विचारते आनी तो तुका झरींतलें तें उदक दितो झरीचेर उदक दितो आसलो आनी तें तुजें तें एक जिविताचें जर उमाळटलें ता जेजून म्हणलें उतरां तक्षण ती म्हणाली सोमिया दी म्हाका तें उदक सोमिया म्हणोना दी म्हाका तें उदक आनी तो जेजू म्हणटा हें उदक पियेल्लो हरी एकलो म्हळ्यार बांयतलें उदक पियेल्लो हरी एकलो परत्यान ताण येता पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताण येवचो ना हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक जर जावन ससनीक जिविताक उमाळोवन वालतेली त्या देखून सोमयान दिल्लें जिवीत तें मोगाचें न्हू बरोवन ओमतोच्या मापान तें तुजें थंय जर जावन उमाळटा ससनीक जिवीत तुका दिता तसलें जिवीत दिवच्याक देव मनीस जाल्लो ह्या संवसाराक आयिल्लो तो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मदें खरोच आजार आसा मोगाचें न्हू त्या देखून पेद्रून म्हणलें सोमयाक सोमया कोणा लागीं वचूं खंय वचूं तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची आनी तूं पेद्रो म्हणालो तुंच देवाचो भाग्यवन म्हूण हांव आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा परत देवसरान म्हणलें तूं देवाचो पवित्र जन पेद्रोनी म्हणलीं ती उतरां आदी म्हाका पयलें मोगाचें न्हू तूं देवाचो भाग्यवंत तूं देवाचो भाग्यवंत तसो सोमी आमचे मुखार आसा सगळां एक घडीभर दोळे धांपिया आमचो उजवात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू सोमयाच्या हजरपणांत आसा कितेंय राटवळ नाका मोगाचें न्हू ह्या भयण मतीन कितेंय चिंतना नाका कितेंय चिंतना नाका खंयचीय राटवळ नाका कितेंय बेजाराई दूख आसा जाल्यार सोमयाच्या पांय तळा समर्पण करा जेजू म्हणटा कश्टतेल्यान वजन वावयतेल्यान म्हजेच अशी येया हांव तुमकां विशय दिता तेदून सगळें दूख बेजाराय खालजन कितें आसा समस्या आसा घुस्पड गोंदळ आसा
कितेंय निराश आसा तें सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया. सोमी आसा, सोमी म्हाका तुका आमकां हर एक लागी पळयता, आमकां हर एक लागी वळखता, आमच्या विशयान हर एक संगती तो सोमी जाण आसा मोगाचें. हें सत कोणाय की तुज्या विशयान कांय कळीत ना जावंक बरो, पूण तुज्या विशयान सोमयाक कळीत आसा, तुजें नांव कळीत आसा, तुज्या नांवान तो वळखता. तें देखून सोमया मुखार आमी आसा. एक घडीभर आमचे काल जमाना सोमया मुखार आमी उक्ती करया. त्या सोमयाक आमच्या काल जमानात हांव आमी आराधन करया, स्तुती करया मोगाचें. देवाचो पवित्र जण तो, देवाचो भाग्यवंत तो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, आमकां जिवी दिवचे खातीर आयिल्लो. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. तुका आनी म्हाका आमकां हर एक लागी पळयता, आमकां हर एक लागी आपडटा, आमकां हर एक लागी गूण करता, आमकां हर एक लागी आशिर्वादां दिता, आमकां हर एक लागी बरेपणान बरसो सोमी आमचे मुखार आसा. ताचे की बळवंत कोणी ना, ताचे की बळवंत कोणी ना मोगाचें. सोमयाची सकत अगणित त्या सोमया मुखार आमी आसा. ते देखून आमकां त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. आमचें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी हाडया मोगाचें. आमचें तें ओडपण, अंकार, गर्व नाका, खालती जावया. आमी कीळ एका लेकान, आमी कितेंच न्हय मोगाचें न्हू, आमी कितेंच न्हय. आमचें जिवीत ताणें दिल्लें तेणें, आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. म्हज्या आस्त बदकान, म्हज्या पयशांनी, म्हज्या गर्वान, म्हज्या डिग्रीनी न्हय मोगाचें न्हू, कितेंच न्हय. आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें सोमयान, जिविताच्या दातारान ह्या सोमया मुखार आमी आसा. ते देखून कीर्तन 146 वाक्य 2 म्हणटा, म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आमची बोगणां ती जायजे. हांव जियेसर सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, म्हज्या सगळ्या जिवितान हांव ताका गितां गायतलो. ते देखून ही उतरां आमची गण घेवया. हांव म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी एक घडी म्हणा पळया. म्हजी जीण भर, म्हजी जीण बरो, हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो, म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजी जीण भर, म्हजी जीण बरो, हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो, म्हज्या देवाक गितां म्हज्या गायतलो, देवाक गितां गायतलो, म्हज्या देवाक गितां म्हज्या गायतलो, देवाक गितां गायतलो. म्हज्या देवाक गितां गायतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर या म्हज्या त्रिएक देवाची स्तुती कर, आराधन कर, नमन कर. एक गीत आमी गावया, सक्कड आमी उबे रावया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्त. जय 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 पवित्रता. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्त. जय 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 पवित्रता. जय 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 त्रिएक देवा. आमच्या संगी गावया आमी महिमा देवाची वडा थाळ्यान करया. आमी स्तुती देवा सोमयाची. सरकार सक्कड आंज बडवे देवाची स्तुती गायतात, तर आमी त्या आंजा बडव्या संगी मेळया मोगाचें. आमच्या रचणाराची, आमच्या सोडवंतराची, आमच्या पवित्र करणाऱ्याची, या त्रिएक देवाची आमी स्तुती करया, आराधन करया. आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची. आंजा संगी गावया आमी महिमा देवाची. वोडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोमयाची. वोडा ताळ्यान करया आमी स्तुती सोमयाची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्त. जय 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 पवित्रता. जय 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 त्रिएक देवा.
संतोषाची गीता गावन उल्हास्यान देवाक काळजांतान उपकार भावन तीन वासियां सोमयाक ह्या आमच्या सोमयान आमच्या जिवितान कितले उपकार केल्यात, कितले बरेपण केलां. फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान सगळें बरेपण केलां, बरी कार्य जावंक बऱ्यान आशिर्वादां घेतलां. आमचें जिवीत सगळें चलोवन व्हरता, बरी भलायकी समाधान संतोष बरेपण आमकां दिता, आमचे सांगाता तो रावता. तर ह्या देवाक आमच्या संतोषान, संतोष भरलेल्या काळजान, उल्हास भरलेल्या काळजान, आनंद भरलेल्या त्या काळजान जावन ह्या देवाची स्तुती करया, आराधन करया. संतोषाची गीता गावन भुल्लास्या देवा, संतोषाची गीता गावन भुल्लास्या देवा, काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या, काळजांतावून उपकार भावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बापा, जय 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 येशू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येशुवे आराधने, येशुवे वंदने, येशुवे नमन, येशुवे महिमे, येशुवे स्तुति. हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया म्हाका न्हू. हेच्या वांजेलांत आनी एक वाक्य निमाण्या आयकल्लें. लोकांनी म्हणली उतरां ही एक नोवीस शिकोवन अधिकारान भरलेली देव सरांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. पळय जेजूची पदवी, जेजूची सकत अगणित ताची शिकोवन आयकल्ले लोक तो विस्मीत पावलो आनी लोकान जेजूची शिफारस उलयली आनी ताच्या एकाच उतरान देव सासमीत भायर येतले, मेल्ले जिवान जातले, कुरड्यांक दिश्ट मेळटली, कोडकार नितळ जातले आनी हर एकल्याक सवकासाय बरेपण मेळटलें. मोगाच्यान ताच्या एकाच उतरान, त्या उतरांत सकत आसली, त्या उतरांत अधिकार आसलो, त्या उतरांनी पदवी आसली. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, त्या देखून आमी पळयता मोगाचें मस्त बडी हांवें पळयलां. हांगासरी ह्या पवित्र थळाक क्रिस्तांवां मस्त जाणां येतात. क्रिस्तांव मस्त बडी माट मंत्रां, ताच्या उपरांत ह्या देवसरांच्या सक्तीचेर फांतेनी आनी बरो आनी ताच्या उपरांत थोडे बडी तांकां ह्या उपाद्र बघतात आनी खंय खंय पुरो येतात देवळांक आनी खंय पुरो येतात आनी खंय वचून बरेपण जायनातल्या वेळार हांगासर येतात. हांगासर येवन मागणें करा, तकलेचेर हात दोन मागा, म्हजे खातीर मागा, मागा म्हणून मागणें करूंक येतात मोगाचें न्हू. आनी आमी मागणें करतना थोडे बडी पडटात, उळुलतात, असलें पुरो घडटा. कित्याक सोमयाची पदवी, सोमयाची सकत वालता मोगाचें न्हू तांच्या जिवितांत. सोमयाची पदवी, सोमयाचो अधिकार. त्या देखून जेजून म्हणलें म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो, म्हजो बापूय तुमकां दितलो. सोमयाच्या नांवान आमी मागतना, सोमयाच्या नांवान हात दवरतना, सोमयाच्या नांवान उलो मारतना अजापां अद्भुतां करतात मोगाचें न्हू. आनी खंयचीय वायट सकत सोमया मुखार रावना मोगाचें आनी आमचे मुखारय रावना. कित्याक आमी सोमयाची सकत पदवी आमचे थंय आसा. तुका बावर्त आसा जाल्यार, पातयेनी आसा जाल्यार, तें दाळे म्हणजे कोणीय कालें करून दी, तुका जायना, तुका बाधा करिना, तुका कितेंय लागना. कित्याक तूं सोमयान मागलां पवित्रत्म्याचें मंदीर, तो सोमयाच्या पवित्रत्म्याचें मंदीर, तो सोमयाची सकत आसा, पदवी आसा, सकत तुजे थंय वालता म्हणून मोगाचें न्हू. माथेवाचो वांजेल अध्याय 7 वाक्य 28 म्हणटा लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मी जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो, तांच्या शास्त्र्यां बरी शिकयनातलो. शास्त्री आसले त्या वेळार शिकयतले, एने तेने कानिले शिकयतले. लोक सुरवेर तांच्या फाटल्यान गेलो, पूण जेजू आयल्या उपरांत तांच्या फाटल्यान कोणी वचोना. कित्याक जेजूची शिकोवन तांकां बरी लागली, जेजूची शिकोवन अधिकाराची,
ती पदवेची म्हण तांकां बगलें जेजू जावन असर ह्या अद्भुतां करतलें शिकयताना हें लोकांनी पळयलें आनी तांकां आनी जेजू थंय असले व्यत्यास बदलावन तांणी पळयलें आनी जेजू फाटल्यान लोक गेलो मोगाच्यान त्यागून ह्या शास्त्र्यांक फारिजांक तकली उण जाल्ली त्या देखून जेजूक केदाळे शिरकोन घालून पळोवन आसले कित्याक लोक जेजू फाटल्यान हारी हारीन येतलो ताचे जावन ती पदवी महिमा सकत वालतेली बरेपण लोक अनुभव करनासलो आनी प्रत्येक जण सकट बांदपा सांगले सुडका सोडवून हो लोक अनुभव करनासलो मोगाच्यान तेदून आमी पळयता जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 15 थंयसर अध्याय 7 वाक्य 15 अध्याय 7 वाक्य 15 जुदेव जेजूक म्हणटात ह्या मनशाक शिकाप ना ह्या जुदेवानी जेजूक म्हणलें ह्या मनशाक शिकाप ना तरी हाका इतली जाणवाय खंय ताव न्हू ह्या मनशाक शिकाप ना आमच्या बरी खंय वचून शिकोवना पूण ह्या मनशाक इतली जाणवाय खंय तावना येयली आनी तो वळ जेजून जबाब जावन म्हणलें उतर 16व्या म्हजी शिकोवन म्हजीच न्ही म्हाका धाडलेल्याची म्हजी शिकोवन म्हजीच न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची म्हाका पदवी मयान महिमा म्हज्या बापास ताचे जावन म्हाका आयल्या त्या देखून पिलाताकी जेजून म्हणलें पिलातान कालें म्हणलें तुका सोडूंक की तुका शिक्षा दिवंक की म्हाका पदवी आसा आनी तक्षण जेजून कितें म्हळें ती पदवी तुका वयर तावन दिवं नातली जाल्यार तुका म्हाका सोडूंक की दवरूंक की पदवी आसती ना वयर तावन त्या देखून पदवी अधिकार मान महिमा वयर तावन मेळचो मोगाच्यान आनी त्या देखून त्या पदवेन त्या सक्तेन आजापां अद्भुतां घडटात मोगाच्यान त्या देखून त्या सोमया मुखार आमी आसा एक घडी आमचे दोळे धांपिया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया मोगाच्यान एक घडी सोमयाक आमी म्हणया सोमया तुज्या सक्तेन म्हाका बरो तुज्या कुरपेन म्हाका बरो तुज्या सक्तेन म्हाका बरो सांपावलान म्हणली उतरां ताची कुरपा म्हाका बरो ताची कुरपा म्हाका बरो त्या देखून त्या सोमया कडेन आमी परतून म्हणया तुज्या कुरपेन म्हाका बरो तुमची जबाब तुज्या कुरपेन म्हाका बरो तुज्या कृपेन म्हाका बर तुज्या कुरपेन म्हाका बरो तुज्या कृपेन म्हाका बर पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू तुज्या कृपेन म्हाका बर जिविताच्या उंड्या तुज्या कृपेन म्हाका बर उंड्या रुपार खरोच हजर आसच्या तुज्या कृपेन म्हाका बर आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या तुज्या कृपेन आमकां बर आमच्या संगाता आसच्या तुज्या कृपेन आमकां बर आमच्या जिवीत सोलोवन वचच्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर कोडकारांक नितळ केल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर देवसरांक धांवडयल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर वायट सक्तेक आपल्या हाताखाल दवरलेल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर पिडेस्तांक भलायकी दिल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर विविध बांदपासांतल्यांक सुटका दिल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर आरिगाराक सुटका दिल्ल्या जेजू तुज्या कृपेन आमकां बर तुज्या कुरपेन आमकां बरो तुज्या कृपेन आमकां बर तुज्या कुरपेन आमकां बरो तुज्या कृपेन आमकां बर तुज्या कुरपेन आमकां बरो तुज्या कृपेन आमकां बर तर आमी परत उबे रावया ते जेजू कडेन आमी मागया जेजू पदवेदार तसो अधिकार ताची मान महिमा वर्ती म्हणल्यार आमी वळखून जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वदा दर्यो गजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा तेगून येंखनदार आमी म्हणटाना न्ही केवळ उतरां त्या सोमयाच्या सक्तेचेर सोमयाच्या पदवेचेर सोमयाच्या अधिकाराचेर पातयेवया आनी ती सकत करपा ह्या घडी आमच्या कुडीन वाळोवन दी सकट सुडका सोडवून आमकां लाभोवन दी भलायकी बरेपण मेळोवन दी म्हणल्यार पातयेन बावार्थान हें गीत आमी गावया पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या रया
आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. जेसू काकुलदार मोगाच्यानो जेसू बक्षिता दैर आनी कुरपा तो दक्षिता पातकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या दोन नितळ करता मोगाच्यानो. त्या देखून आमी पातकी आमी अस्कत पूण काकुलदार सोमी हांगासर आसा बक्षनेसो दातार सोमी हांगासर आसा. ताची कुरपा दिता आमकां नितळ निर्मळ करता आमच्या पाताक पुसून काडटा मोगाच्यानो. त्या देखून आमी कितेंय बरेंपण जाय जाल्यार सोमयाची गूण कशी सकत आमच्या कुडीन वाळा जाय जाल्यार आमी पातकी म्हणून वळखा जाय. त्या पातकांतून आमकां नितळ जाय मोगाच्यानो. त्या देखून सोमयाची काकुल ती वाळून दी आमकां नितळ निर्मळ करून दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाच्यानो. जेजू काकुलदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुलदार आमकां बक्षिता दैर आनी कृपा तो दक्षिता. हक्काच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्या मोज्यातून नितळ तो करता. हक्काच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्या मोज्यातून नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटां भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. त्या देखून आमच्या जिवितांतली सक्कड गडीता मोगाच्यानो दंडलची मेटां बेबिरांत सक्कड एका भद्र कडपा वयर रावोवचें. जेजू म्हणलें कडाप आमचे मुखार आसा. आमचे जिवी सोलोनोरचें कडाप आमचे मुखार आसा. तो आसल्यार आमकां कांय बेबिरान ना. त्या देखून ती उतरां भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. त्या देखून सोमी म्हणटा आमकां तेंत हांव आसा. भिये नाकात धैर्यान घ्या विश्वास दवरा तुमचें जिवीत हांव सोलोन व्हरता म्हणटा. तर त्या सोमयाचेर पातयेनी विश्वास आमी दवरया मोगाच्यानो. म्हज्या जिवितान दंडची मेटां बद कडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितान दंडची मेटां बद कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. म्हज्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत हांव एक नवें गायन तो गावयता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया. हालेलुया 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 हालेलुया. Jesus 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 Jesus, may your mighty power flow into them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your power flow, Jesus. तुझी पदवी तुझी मान महिमा प्रगट जाऊन दी सोम्या. अजपा अद्भुतां घडून दी. पिडा शिडा याकडे पयस करून दी सोम्या. मदीक समाधान संतोष भलायकी बरेपण सक्कड बांदपास याकडे मोडून वचून सोम्या. तुझी पदवी तुझी महिमा तुझी मान सगळं प्रगट जाऊन दी सोम्या. Jesus 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 Jesus, I trust in you, Lord Jesus. I trust in you, Lord Jesus. Jesus, I surrender them all into your hands, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाच्यानो. मोगाच्यानो काल म्हाका एक मेळो बाबा इल्लो हांगासर आसा तो. ताच्या एकालच्या मनान दूख आसलें. दुखान ताच्या दोळ्यांत हांव वाडलीं. हांव मागता आसतना ताचे खातीर ताच्या पुता खातीर कुटुंबा खातीर तो मागलो. कश्ट आसात समस्या आसात मोगाच्यानो.
पण तोय ह्या पवित्र तळाक आज येयलो काल येयला ताची दोळ्यांतली दुखां वाडली मोगाच्यानो आनी खंडीत सुमी ताका या पडटा आज आमच्याय दोळ्यांतल्यानी दुखां वालतना तो सुमी आमकांय आपडटा बरेपण दिता मोगाच्यानो हें सत तेरगुनाच्या पयल्या वचपाचेर आमी नदर घालतना त्या एलिया प्रवाद्यान त्या स्त्रियेक म्हळें समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलां तें तुका दिवं तूं समाधानान वच तुवें कितें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलां तो तुका दिवं समाधानान वच एलीन अन्नाक म्हणलें उतरां मोगाचेनो हेजें वांजेलन आमी पळयलें तिका भुरग्याचें देण्यानातलें जायती खंत बेजाराय आसली आनी एक एल्काना तिचो पोती आनी एल्कानाक दोगो बायल्यो एक पेनिन्ना एक आन्ना पेनिन्नाक भुरगीं आसलीं आन्नाक भुरगीं नातलें आनी ही पेनिन्ना भुरगीं आसलीं आन्नाक केदाळेक हिंसीत येली तुका भुरगीं नात म्हणल्या उतरांनी एक हिंसून आसली आनी तिच्या भितर जायती दूख बेजाराय आन्ना भोगून आसली मोगाचेनो तिच्या काळ जमानान जायतें दूख आसलें आनी त्या देखून त्या देवाळाक येवन देवाच्या हजरपणांत आसली मागतेली मोगाचेनो मागतेली देवा कडेन आनी त्या देखून येली मस्त वेळ तिका पळोवन नासलो तिची वोंटां मात्र आलतेली शब्द भायर येनातले उतरां कांय भायर येनातलीं आनी त्या देखून येली तिका वचून म्हणटा कितलो वेळ हांगा रावताय तुजें पियोवन हांगासर आयल्याय पियोवने विपरीत जालें आनी त्या देखून तो दाकान सोरो वा सोरो पियोवचो सोड आनी तो वळो तिच्या काळजांत जावन ती कितें म्हणटा ना सैबा हांव एक निर्भागी स्त्री ना सैबा हांव एक निर्भागी स्त्री हांव जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार ओमतिलें इतलेंच तुजी साकर न्हय एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलें तिणें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजें काळीज हांवें ओमतेलें मोगाचेनो आज आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या आनंद केल्ल्या बरी आमी करीचे मोगाचेनो आमचे काळ जमान्यांतले दूख ताचे मुखार आमी ओमतीचे मोगाचेनो ताचे मुखार आमी ओमतीचे खंतीन आनी दुखान भरलेल्या त्या काळजांत हांव आमी ताचे कडेन उलयचे अन्ना परी मोगाचेनो आमी येवन बसले गेले ना आमी उलयचे मागणें म्हळ्यार तेंत उलोवचें सांगचें ताका कितेंय जावं खालेंय जावं सांगचें ताका कित्याक ताका हरी एक संगती आमच्या विशयान कळीत आसा ना म्हणलें पूण हांवें उलयचें हांवें सांगचें तोंड उक्तें कर मोगाचेनो तो आयकता मागण्याक बळ आसा मोगाचेनो त्या देखून हांगासर आयिल्ले आमी दुखान खंतीन म्हणल्या बरें आमी मागोवंक जाय मोगाचेनो त्या देखून हांवें वडो सांगलें जेजून म्हणलें उतरां कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यान ये या म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां कश्ट तेल्यांक दुखी नासल्यांक दुखेस्त काळीज घालून आयिल्ल्यांक विशेव दिवचो सुमियान मोगाचेनो सुमियान मात्र त्या देखून कीर्तन 62 वाक्या 7 आनी 8 अशें म्हणटा देवतय आसा म्हजें थारान म्हजी ओडवीक तो म्हजे गटायाचें काडप तो देवूच म्हजो आसरो परजे सदांच ताजेर विश्वास दवर ताजे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो मोगाचेनो आमचो देव एकलोच आमचो आसरो मोगाचेनो त्या देखून ताचे मुखार आमचें काळीज आमी उगडोंक जाय मोगाचेनो त्या देखून सा पावलो पिलिपिकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्या 4 ते 7 म्हणटा कसलोच खंत हुस्को दवरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा तवळ आमचे जानवायक आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जानवयक आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें कितलीं सोबीत उतरां म्हळ्यार कसलोच खंत हुस्को दवरिनाकात मागण्यान तुमची आनी उपकारी मनां तुमची सगळें तेसावां दूख ताचे मुखार उगडा ते देखून म्हाका जेन्ना सगळें आमी दोळे धांपिया आमचे दोनी हात परत आमच्या अर्द्याचे दवरया एक घडी मोगाचेनो आमच्या काळजांत हांव रडल्यार वन्ना
दोळ्यांत दुखां वाडल्यार येवना मोगाचें न्हू सोमया मुखार कोणूय पळयता भंय करचें नाका सोमया मुखार तुमचें काळीज उगडा जशें अण्णान तिचें काळीज सोमया मुखार ओमतिलें कधी दुखीन बरयल्या काळजान ती उलयली ह्या घडये आमी मोगाचें न्हू आमच्या काळजान जावन सोमयाचेर पातयेन दवरया सोमयाचेर विश्वास आमी दवरया आमचो सोमी आमच्या मुखार आसा किर्तनकारान म्हणल्या बरी देवा थंय आसा म्हजें तारान म्हजी ओडवीक तेगून ताचेर विश्वास दवर ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो तेगून मोगाच्या भावा भयणी सोमी एकलोच आमचो आसरो तेगून तुजें काळीज उगड तुज्या दोळ्यांनी दुखां वाडल्यार येवना रडल्यार येवना तुज्या काळजान थावन उपकारी मनान मागण्यान तुजी आशा तुजी तेसावां तुजी कितें दूख बेजाराय आसा तुजे कितें समस्या आसात सोलवणी कितें आसा पोडणें आसा काम नांगी आर्थीक अडचणी आसा गी सैरीक मेळना नांगी जायत्या कंती दुकान भरलाय काळीज दुखेज जाला आमाल पिवण्याक बली जालाय आनी सबार ओडण्यांक बली जालाय वायट सवयांचो गुलाम जालाय भायर येवंक वत धाडटाय जायना सांग जेजूक सांग तुजें काळीज उगड राग मोसोर हागे जिद्द आसा तुज्या काळजांत आसा सोमया तें काळीज उगड उगड सांग बरेंगन रावंक जाय बरेंगन जिवंक जाय पण जायना हांव कश्टां सोमयाचेर पातयेन दवर सोमयाचेर विश्वास दवर तुजें काळीज सोमया तें उगड भावा भयणी सोमयाक तुजें काळीज उगतें कर सोमी तुज्या मुखार आसा ताचेर विश्वास दवर ताचेर बावर्त दवर सोमयाचेर बावर्त दवर तेगून आमी तशेंच बगया बसया मोगाचें न्हू तशेंच आमी बसया दोळे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसूं दी आमचो भाऊ गायताना आमच्या काळजा मनांत सोमयाक सांगया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता हांव कोणायकी भियेना वा कित्यायकी हांव भियेना तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें काडाप तुजेर हांव म्हजो विश्वास दवरता तुजेर एकल्याचेर मात्र हांव पातयेता कसलीं कठीण मोडां म्हज्या जिवितांत येवं दी तुजेर हांव पातयेता कित्याक तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो मोगाचो इश्ट तूं म्हजो सोमी तुजेर हांव पातयेता तेगून हो भाऊ गायताना ही उतरां आमची गन घेवया आमचें काळीज मन जेजू थंय उगडया आमच्या काळजा मनांतली भोगणां ताचे थंय आमी ओमतिया मोगाचें न्हू आनी आमी मागया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो हये गरजेर म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सगळं आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू सगळं आमी दिबी घालया जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो तेंगडीत आमकां उडास आसा जाल्यार लुकाच्या वांजेलांत आमी आसता मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो मार्ता सारबराय करचे आपले पूण मोरी जेजूच्या पांयान तळा बसल्ली तेंगडीत आमकां गोत्ता आसा दुसरे वटेन जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्लो केदळा लाजर तांचो भाव मरण पावल्ल्या वेळार जेजू खबर धाडली जेजू गेलो आनी जेजू पावतना लाजर सरून दीस जाल्ले आनी तो वेळ मार्ता मुखार गेली मेळोंक आनी मार्ता कितें म्हणाली सोमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो सोमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो मार्ताची एका लेखान दुबाव
मारता एखाद्या कंतिश्ट जाल्ली बियान बरयल्ली आपणा भाऊ ना दुकान बरयल्ली आनी त्या देखून ती उतरां म्हणली सोमिया तूं हांगा सरलोय जाल्यार मगचें आज आमच्याय जिवितांत तिंत उतरां थोडे बडे रिपीट जातात. सोमिया तूं हांगा सरलोय जाल्यार म्हाका तें जातें ना. सोमिया तूं हांगा सरलोय जाल्यार म्हाका हें जातें ना. सोमिया तें आसलें जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत हें जातें ना. सोमिया तूं आसलोय जाल्यार आमी थोडे बडी दुबाव सरता. आमचो अस्कत भावात सोमी आमचें सांगता ना गी आसा गी ना कितें म्हणटात आसा गी ना आसा. सोमी आमचें सांगता तुज्या कश्टा वेळारय आसा दुखा वेळारय आसा पिडेशिड्या वेळारय आसा सलवणी वेळारय आसा पडण्या वेळारय आसा हर एका घडये आसा. तो पळयता ताका समजता आनी तूं काळीज उक्तेंगन मागतना तो दिता मोगाच्यान पळयता. त्या देखून सोमी आमचें सांगता आसा त्या देखून आमी तें म्हणचें नाका तूं आसलोय जाल्यार तूं हांगा आसलोय जाल्यार दुबाव नाका पतयेनी. त्या देखून मोगाच्यान मस्त बडी आमचोय अस्कत भावार्थ आमी दाखयला शेळेपण आमी दाखयला मोगाच्यान अस्कत भावार्थ. त्या देवसराक जेजून कितें म्हळें तोंड दाम ताजे जावन भायर वच. आज तसो जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिविता फरमायता आनी म्हणटा अस्कत भावार्थ तुजे जावन पयस वचोन दी शेळेपण तुजे जावन पयस वचोन दी अविश्वास तुजे जावन पयस वचोन दी दुबाव तुजे जावन भायर सरोन दी आळसाय तुजे जावन भायर सरोन दी अखंड भावार्थ अखंड पातयेनी तुजे थंय राज करून दी. त्या देखून मोगाच्यान सगळे आमी दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. आमी दुबाव उसारलेल्या खातीर अस्कत भावार्थ दाखयलेल्या खातीर भावार्थी जिवितान शेळेपण दाखयलेल्या खातीर सोमिया थंय दुबाव उसारलेल्या खातीर आनी हाका लागून थोडे बरें बरेंपण मेळोना बरेंपण लाभोवना हाज्या पा अद्भुतां म्हज्या तुज्या जिवितान घडोनात. कित्याक हांव दुबावलां मोगाच्यान हांव दुबाव म्हज्या जिवितान केला मोगाच्यान. सोमियान थोडें बरें बरें केलां जाल्यार वयगी सोमियान केलां गी म्हाका बरेंपण जालां गी म्हणलें तसलेंय दुबाव उसारला जावंक बरो. त्या देखून असल्या अस्कत भावार्थ्या खातीर उणे भावार्थ्या खातीर आज आमी दूख पावया सोमिया कडेन बक्षाने मागया आनी हें पवित्र उदकांत आमचें शेणायतना आमकां नितळ कर म्हूण मागतना आमी म्हणया सोमिया चड आनी चड तूं म्हाका जाय चड आनी चड तूं जाय चड आनी चड तुजो पवित्रत्व जाय चड आनी चड तुजी कृपा जाय. त्या कृपेन तुज्या हजरपणान म्हजें जिवीत बर म्हूण मागया. आमी सगळ्यां दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार तो उदारे आसूं न्ही मोगाच्यान हें पवित्र उदक म्हज्या हातार म्हज्या कुडीर पडोवन दी. सोमिया कडेन आमी मागया आमकां नितळ कर. परत हो भाऊ गायतना आमी गायचे म्हणना आमच्या पाताक उडा चडया आमचो अस्कत भावार्थ उडा आमचें उणेपण आमच्या मुखार हाडया. सोमिया नितळ कर म्हूण सोमिया कडेन ह्या घडी आमी मागया. सड आणि सड जेजू तूं सुजाय म्हाका सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका सड आणि सड जेजू तूं सुजाय म्हाका सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका. सड आणि सड पवित्र आत्मा जाय म्हाका सड आणि सड तुजी कृपा जाय म्हाका सड आणि सड पवित्र आत्मा जाय म्हाका सड आणि सड तुजी कृपा जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगजन एक घडी आमचो उजवाद साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी उबान दरया. आज विशेश तरान ल्हान भुरग्यां खातीर आमी मागचें म्हळां भुरग्यां खातीर हें वरास भुरग्यांचें वरास
तरी करून ल्हान भुरगीं व्हडा भुरगीं सकट भुरग्यांक हांगासर कोणी भुरगीं दिसना ल्हान एक दोन तेगां आसा तीं भुरग्यां खातीर मागतना सकट आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं नात्रां आसा जाल्यार तांचे खातीर आनी सकट भुरग्यां खातीर ह्या घडये मागया जेजून म्हणलीं उतरां ल्हाना भुरग्यांक म्हणजे येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात ल्हाना भुरग्यांक जेजून पोटलून दवरलें आशिर्वाद दिलें तर सकट भुरग्यांक तो आशिर्वाद दिवच्या खातीर एक घडीभर जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत मागया जे कितल्या भुरग्यांचो उडास येता त्या भुरग्यांचो उडास काडा मागा मोगाचें सोमयाच्या पांयां तळ हाडा तांकां बरें शिकोवंक करपा एक देव बिरांतेची मागण्याची भुरगीं बरीं भुरगीं जावन वाडोवंक करपा तांच्या जिवितांत देवाची आशिर्वादां दराळ वर्च्या खातीर मागा मोगळा जेसू तुवें म्हणलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां आडाय नाकात आयच्या ह्या पवित्र थळार ह्या दिसा ह्या सकट भुरग्यांक हांगासर आसलेल्या अनाथल्या सकट भुरग्यांक आमचे मस्त भुरगीं इस्कॉला गेल्या ह्या सकट भुरग्यांक आज तुज्या पांयां तळां समर्पण करता सोम्या हर एका भुरग्यांचे तुजें आशिर्वाद आवत ह्या भुरग्यां विशयान ह्या सगळ्या वर्सां आमी चिंता पाठयतना तांचे कडेन मागतना सबार तुजी देणी तांच्या जिवितांत वाळोवन दी आशिर्वादान तुमच्या जिवितांत वाळोवन दी तांकां भलायकी बरेंपण दी सोम्या प्रत्येक जावन भावार्थान ती घट जावंक तुका साक्ष रावंक तांकां करपा दी सोम्या तांच्या जिवितांत जशें तुज्या जल्मा वेळार त्या निरापराधी बाळकान तुजे खातीर जिवीत वारयलें ह्या भुरग्यांनी तुजो भावार्थ जोडलेल्यांनी पवित्र स्थान घेतलेल्यांनी तुका साक्ष दिवंक तुजे खातीर जियोंक ह्या भुरग्यांक करपा दी आदार दी तांचेर आशिर्वाद आवत तांच्या मतीक उजवाड दी जाणवायेचें देणें दी समजुणेचें देणें तांकां दी देवबिरांतीचें देणें तांकां दी आनी त्या मारिबाद तांची शिकापी बरें शिकोवंक शिकलें तांच्या मतीन उरोवंक आनी तांच्या परिक्षेनी बरें बऱ्या फुडार तशी समसो तांकां तुजो आदार दी करपा दी तुजी धराळ आशिर्वादां ह्या सकट भुरग्यांचेर वत म्हूण ह्या घडये हांव मागता सोम्या मुखल्या दिसांनी परीक्षा आसात थोड्या भुरग्यांक परीक्षा चलोवन आसात तांच्या परिक्षेनी बरें करूं परिक्षेक बरी तयारी करूं तांकां करपा दी आदार दी सोम्या ब्लेस देम लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus मोगाचें आतां पवित्र माकणी घेवंक येता आमी आतां गायिलें चड आनी चड म्हाका पवित्र आत्मा जाय ही माकणी मारिपात पवित्र आत्मा विशेष थळार बळवंतरान आमचे थंय येता सोम्याची कृपा आमचे थंय वालता तर आमी कुंभाराक आयल्या प्रमाणे 2 लायनी कर मुखार येवया ही पवित्र माकणी आमच्या कुडीचेर आमी घेवया आनी आशिर्वादीत आमी जावया पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमी उलो मारया पवित्रत्या देवोनी मुझे तू रावोगी उजवाड तुझो वाकोगी मुझे तुझी पवित्रत्या देवोनी मुझे रावोगी उजवाड तुझो वाकोगी मुझे तुझी संसार पातकांक वळताना अज्ञान जियेवंक शीक देव सार पातकांक नाळताना सदां सोदूंक शीक पवित्र देवानी
स्थान काल ते पण तुला वाकडी चित्ता येताना बरे चितून शिक पवित्र देवने मुझे तू राहोगे उजवार तुझो फागोगे मुझे तू सगळं आम्ही दिवी घालया मोगाच्यानो सोमियाचो आशीर्वाद आम्ही घेवंक येता एक घडी आमचे सगळे कुटाम ताच्या पांयां तळ हाडया गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां आमची भुरगीं बाळां जावंक बरो तांच्या कामाची भद्रती कामा तळार सोमियान नाका राखच्याक सांबाळच्याक परगांवांत मस्त जाणांक काम ना काम मेळचे खातीर आमी मागया घराच्या आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवसानां खातीर आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालगड्या प्रायवंतां खातीर परत सोमिया मुखार पिडे आसता हाडया पिडेन वळवळची आस्पत्रेंत आसात घरांनी आसात भलायकी बरेपण सोमयाची गूण कस सकत तांच्या कुडीन वालचे खातीर आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला मागता म्हणून बसयला त्या भावंडां खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाक घेवन ज्या सक्कट भक्तींकां खातीर आज मात्र न्ही सगळ्या हप्त्या मदें येतल्या सक्कडां खातीर ह्या पवित्र थळार विविध रितीन दान दिवच्या जावंक बरो जेवणाक जावंक बरो ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर जायतीं जाणां बरें मन दाखोवन आसात हर एका भाव भयणीचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या वावराचेर तांच्या बिझनेसाचेर तांच्या हर एका संगतीचेर देवाची बेसांव आमी मागया आमकां वैयक्तीक तरान सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया ह्या पवित्र तळार विविध रितीन सेवा दिवच्या जावंक बरो ऑफिसांत जावंक बरो इगर्जेन जावंक बरो रांदपाक हांगासर ह्या पवित्र तळार जावंक बरो इतर वावराक कुमोकाची जायतीं जाणां आसात बऱ्या मनाची तांकांय देव बेसांवांनी भरून येवन मागया आनी आमकां सोमियाच्या पांयां तळार समर्पण करया आमचे सक्कट त्या सवां आनी सोमियाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत या देवडा साक्रामेंतांत ये देवडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आदरया सोलून वेच्या अस्कत विश्व भावार्थाचे बोधिया जशे बापा जशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यार हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नाभता प्रार्थुया येसु मी जेजू क्रिस्ता या विचे साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो बल सदांच आमचेर आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दायन फवखन जो जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससना जुदाच्या भक्ती कानो क्रिस्ता आपोणे लाभलेल्यानो
शिखेरे पुंशतक यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूच भरता तुमच्यो विनवण्यो येया तुमी समेस्त पिडेस्तानो कष्टा नष्टांनी अडसरल्यानो येया बरबोसो कल्लेल्यानो घेया दैवीक दयालाना वडानो वंजुदाच्या भक्तिकानो क्रिस्ता आपोने लभलेल्यानो पक्षिकेरे पुंशिताच्या यात्रिकानो देवा हुजरी सांजूच भरता तुमच्यो विनवण्यो मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां बघेवन सांजो त्या देवा आम्हा पसत विनंती कर बघेन कसोचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी